कितें एक्सपेक्टेशन आहा तुका? एक्सपेक्टेशन बरी उर्बा बघता फर्स्ट टाइम वेव लोकसभेचे इलेक्शना पयलेच फावटी पळोवपाक मेळटा की लोकांक चेंज जाय. लोक उर्बेन बरोवन वोटिंगाक टर्नआउट जाल्लो आहा आणि इनिशियली जे पळय बुथार इनिशियली मातशे प्रॉब्लेम जाल्लो खंय टेक्निकल प्रॉब्लेम जाल्लो बट तेंच्यांनी तो सॉर्ट आउट केला आणि रेक्टिफाय करून आता स्मूथली रन जाता. एक चेंज लोकांमध्ये तोंडार दिसची पडटा. आनीक आमकां कालची राती आज इलेक्शन म्हळ्यार कालची राती पासून आमकां जे पळय बरेपण जाता तें पळोवपाक जायना दुसऱ्यांकडच्यान. त्या कारणाक लागून आमची पासून म्हजी पासून एक डिफेम करपाक म्हजी एक व्हायरल मेसेज पासून स्प्रेड केल्ली व्हॉट्सएपाचेर की हांव विथड्रॉ जाल म्हण लास्ट डायिंग मोमेंट्सा. आतां ही कसली टेक्नॉलॉजी आनी तांकां विचार कितकोन येता आनी तांकां गिन्यान कोण दिता आमकां खबर ना. एगेर फकत ना वायट विचार यांच्या तकल्यांक घुसलो आहाय त्या कारणाक लागून म्हणटा रोबोट विथड्रॉ जावपाचो. रोबोट विथड्रॉ जावपा येयला ना. आमी गोंयची पासत येयल्यात आनी लोकांचे नदरे मुखार स्वता हातीन हाडला आनी लोक तांपणीक आमचे बरोबर आहा आनी लोकांची पळय सेन्सिबिलिटी आनी विचार करून तुमचें मन तारायलां. जे पळय वोट कोणाक करपाचें यूथ जाय म्हणटा तुमी आमचो गोंयचो आवाज पार्लमेंटाक पावपाक जाय म्हणटा. हेगेर तुमी निशेध मारून आहा तांपणी आहा तेच तुमची सेन्सिबिलिटी आज वोटिंगाचेर मारून दाखोवची. तुमी सेन्सिबिलिटी वोट आहा सेन्सिबली आनी वायसली वोट मारपाचो. कितें जायते डिफेम करपाक जायते इतलें तुमचें मन घुसपागोंदळीक घालपाक एक घुसपागोंदळी घालपाचें तेंचें तें काम. कित्याक तेंका भर वावर करूंक जायना जे पळय हेंच्यान केल्लें आहा तें. कित्याक तेंकां घुसपागोंदळी करून जिखपाक जाय आनी घुसपागोंदळ करून तेंकां एक पार्टीसान दुसरे पार्टी वचपाक जाय. सो लोकांक हांव मागता वोट वायसली आनी गोंयकारांचो आवाज हे फावटी गोंयकार पार्लमेंटाक पावयतलो.